म्हापशा मार्केटात नो पार्किंग झोन वाठारांत पार्क केल्ल्या गाडयांचेर येरादारी पुलीस आनी पालिकेन कारवाय केली। नो पार्किंग झोनांत पार्क केल्ल्यो गाडयो येरादारी पुलिशेन उखल्ल्यो। म्हापशा पालिकेच्या वाठारांत नो पार्किंग झोनांत गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशें आवाहन म्हापशे मार्केट असोसिएशनाचो अध्यक्ष साईनाथ राऊत हांणी केलें। पार्किंगचो इश्यू म्हणजे कशें आपली जर पळयलें स्टार्ट एंट्री जेन्ना पॉयंट करतात तेन्ना पार्किंग कशें जाता तें आमी पळयलें आसतलें। हांव एकदां रिक्वेस्ट करता मुद्दम हात जोडून म्हाका दिसता रिक्वेस्ट करचें कशें दिसता, कारण मार्केटांतले वेंडर जे आसा इवन मार्केटांतले शॉपकीपर जे आसा, कारण आमचे सगळे आमचे थोडे रिलेटिव्हय आहा, मागीर आमचे वळखीचे सगळे मार्केटमॅन आसा, कारण ल्हानपणा पासून हांव मार्केटांत गोळवलो मनीस, सो आमचेच सगळे वळखीचे आसा। आमी एकदां मुद्दम रिक्वेस्ट करता गाडयो पार्किंग ज्यो आसा त्यो भायर मातश्यो करच्यो, कारण आमी जेन्ना मार्केटांत गाडयो व्हरतात त्या कारणान कितें जाता मार्केटांत लोकांक चलपाक त्रास जाता। थोड्यां खातीर त्यो एक ग्रोसरीचें सामान आसतलें, मागीर केणीचें आसतलें, थोड्यांचें एक हायलायट जातालें की तांकां त्रास जातलो। त्या टायमार तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की भितून वचून येवपाक जी सोय आसा सामान घेवन ती करची, पण वेंडर्स किंवा शॉपकीपर्स जेन्ना गाडयो पार्किंग भितून करता पळय तेन्ना खूब त्रास जाता। कारण आमी आतां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले बाकीचे ड्रेन क्लिनिंग हें त्या तेन्ना पयलो आसतलें की डिसिल्टिंग सुद्दां करता त्या जाग्यार सुद्दां गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा। ह्या कारणान खूब अडखळ येता काम करपाकूय आनी मार्केट शॉपकीपर्साकूय किंवा दारान तेंच्या गाडयो लायता शिस्तीन न लायल्या कारणान एक शिस्तीन खंय तरी गाडयो लावच्यो भायर लायतना, त्या कारणान अडखळ कोणाक येवचें ना आनी लायनीन सिस्टमॅटीक गाडयो दिसतल्यो। त्या प्रमाणे आतां तुमी पळयलें आसतलें म्हापसा म्युनिसिपालिटी व्हेहिकल आनी ट्रॅफिक सेल हेंच्यांनी गाडयो काडपाचो काम चालू केल्लेलें आसा। हितून मेन म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार एक सामान्य मनीस जावन जर सांगलें जाल्यार हितून अडखळ येता तो सामान्य मनीस जो गाडी लायता पळय ताका अडखळ येता, कारण हांगासरली गाडी पुलीस स्टेशनार वच आपली चेक कर आनी फायन भरून घेवन यो। म्हाका तरी दिसना एक मनीस म्हणून आमकां जेन्ना पुलीस धरता पळय आमकांय खंय तरी वायट दिसता की आमचे 200 रुपया वयता, पण त्या टायमार आतां हो मनीस जो आसा तेचें सामान हाडपाक वयता किंवा गाडी हाडटना आमी एकदां हांवें पळयलें अक्षरशः अशी पयल्ली आहा जाणटी आंटी जी आहा तिची गाडी खंय तरी पार्क केल्ली आनी ती गाडी आपली हाडपाक चलत हांगासून म्हापशेंतल्यान बस स्टँडार जिका चलपाक सुद्दां त्रास जातालो म्हापशेंतल्यान पुलीस स्टेशनार गेल्ली, पण अशें खंय तरी न जावचें, कारण मिस्टेक तिची आसली त्या खातीर तिका वयचें पडलें, हें खंय तरी न जावचें म्हणून एकदां हात जोडून हांव विनंती करता म्हापशेकारांक किंवा शॉपकीपर्सांक की गाडयो लायतना शिस्तीन लावया, जेणे करून आमकां चान्स मेळचो ना म्युनिसिपालिटीच्या व्हेहिकलाक किंवा ट्रॅफिक सेलाक हांगा येवन उखलपाक। म्हाका तरी खबर ना, कारण म्हाका इन्फॉर्म केल्लें डिसिल्टिंगे खातीर, हांव डिसिल्टिंगेच्या हेच्या खातीर पावलो, पण आतां ते कशें येयले तें हांव तुमकां सांगूं शकना, पण आमच्या फुड्यान दिसलें आनी तुमी आमकां हांगा मेळ्ळे